नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. केरी चेक पोस्टाचेर 400 किलो गोमांस केले जप्त. एकल्याक अटक, 2 जाण फरार. मळकर्णे पंचायतीच्या ग्रामसभेत तापलो लायटीचो विशय. मैदानाची अवतिकाय, रस्तो रुंदीकरण विशय आयले चर्चेत. संबंधीत अभियंत्या कडेन लायटी विशीं करतलो चर्चा. सरपंचाचे लोकांक आश्वासन. पुणे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांचें आंदोलन. प्रलंबीत मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार 26 ऑक्टोबराक गुजरातल्या मुखेल कार्यालयांत व्हरतले मोर्चा. कामगारांनी दिले शिटकावणी. साश्टी मालांतल्या वार्का पंचायत वाठारांत 2 स्कुटरींक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाला लाखांचें लुकसाण. उजो कसो लागलो ताचें कारण जावंक ना स्पश्ट. खोर्जुया कार आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. 2 जाण गंभीर जखमी. जीएमसीत उपचार चालू. पुलिसांनी अपघाताच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो. दिवचलच्या कृष्णानगर वाठारांत भर लोकवस्तीत सापडला बिबट्यांचो वावर. बिबट्यान कांय सुण्यांक लेगीत खाल्ल्यात, सांगता थळावे. बिबट्याक लागून लोकां मदीं पातळ्ळा भंय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मळकर्णे पंचायतीच्या ग्रामसभेत लायटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायत वाठारांत दिसाक 6 ते 7 फावट लायट वता. मात ह्या विशीं कागाळ करतलो जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन संपर्क जायना. पंचायतूय हातूंत लक्ष घालिना अशें थळावे सांगतात. ह्या विशीं संबंदीत अभियंत्या कडेन चर्चा करतलो म्हणून सरपंचान आश्वासन दिलां. ग्रामसभेत मैदानाची अवतिकाय तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय चर्चेक आयलो. मळकर्णे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 3 म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. लायटीच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभा तापली. पंचायत वाठारांत दिसाक 6 ते 7 फावट लायट वता. देखून वीज खातें लोकांक बरी सेवा दिवपाक अपेक्षीत थारला. लायट गेली जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याकडे संपर्क जायना. पंचायतूय हातूंत लक्ष घालिना अशें थळावे सांगता. ते भायर संबंदीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या मैदानाची अवतिकाय जाल्ली आसा. तशेंच रस्तो रुंदीकरण अशा हेर विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. लायट पावसांत एक ती बरी आहा. गिमाक केन्ना अशें करून आतां सप्टेंबर ऑक्टोबर आतां 6-7 फावट लायट गेली जाल्यार कोणाक फोन मारपा आमी? एक नंबर आहा तेंगेलो, ही नंबर आहलो जाल्यार आमी रिव्यू मारता फोन. समज तो फोन लागना जाल्यार कोणाक मारूंक पडलो आमी? आमचे तेंका लागतलो. तेंगे फोन म्हणटा लागना. ऑफिसां कोण हें आहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीस आहाय न्हू हिंगा. तेंगे तो नंबर लागना जाल्यार कोणाक फोन करपाचो? हेका सरपंच म्हणटात ना तुमी तेंका माराय न्हू. आमी कांय करूं शकनाय म्हणटा ते. एटलिस्ट जे इश्यू आसता गांवांत बारीक 6-7 फावट लायट वयता आनी जे भुरगीं बीन आहाय तांकां मागीर कितले त्रास तेजोन कितें करपाक गांवच्या लोकांनी? म्हळ्यार आमी ताका सांगलें अशें करून ग्रावंड मेंटेन करूं आमगेलो. एसएजी दिली म्हणटा आनी तो त्या ग्रावंडा परिस्थितीचो एक फोटो काडटा तो तेन्ना तोंड म्हळ्यार हेळपा मेळटा भुरग्यां न्हू. आमी हेणे जावं आमकां ग्रावंड आहा बारीक मुखार आहा आमगेलो. हो बारीक भुरगीं आहाय ते बेश्टी क्रिकेट खेळटाय तेंकां तो ग्रावंडार हें ना तीं खेळपाक. मोबायलाचेर रावप पडलें भुरग्यांक. ऑप्शन आहा हेंच ऑप्शन भुरगीं आतां मोबायलाचेर रावपाचें आनी खेळपाक तुमकां जी गांवां हें जावपाय सुदारप जावपाय तेंय जायना. गावात लायटीचो प्रस्न आसा. लायट वता तेन्ना संबंदीत अधिकारी फोन घेनात अशी लोकांची कागाळ आसा. हे विशीं आपूण संबंदीत अभियंत्याक आफोवन तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें आश्वासन सरपंच राजेश गांवकर हांणी दिलां. जे खास करून लायटीचो जो गांवाक लायटीचो प्रॉब्लम आसा, लायटीचे लायनमॅनाची जी कमतरता आसा ती लोकांक पावना. आनी तेंचें म्हणणें कितें आसा की रातचे लेट लोकांक सपोज लायट गेली जाल्यार फोन केले जाल्यार 2 म्हणजे एसटी आनी एलटी ही 2 बायफर्केशन आसल्या कारणान ते आमचे सामान लोकांक कळनाय बी. आनी लोकांक रिवण वा आमचे सबस्टेशन जे आसा ते पयस आसल्या कारणान तेंका एरिया पयस आसल्या कारणान तेंकां पावप जायना. पूण तरी आसतना हांवें तेंकां सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी स्वताक जे हांकां जावं लायनमॅनाक तेणी फोन करपाचो प्रयत्न केलो. फोन केल्यार सुद्दां ते उखलना. लागल्यार सुद्दां फोन ते घेयनात किंवा तेंगे फोन कायम चडसो बंद आसता अशे तेंगे विशय आसले. सो हांवें तेंका एक एश्युरन्स दिला की कांय दिसांनी भितर किंवा कन्सर्न जे कोण आसा तेंकां हांगा आपोवन
हांव तेंचे कडेन विशय मांडपाचो तांकां हें केला ना आमकां सबस्टेशन ना म्हणजे आमकां कितें आसा आमकां फक्त पावसा दिसांनी 1-2 लायनमॅन रातचे धापडे उरताले आमकां रिवण जें आसा रिवणेच्यान आमकां स्टाफ वयर येतालो सो आतां ते थोड्या दिसा खातीर आमकां एक 4-5 म्हयन्याक ते आमकां एक रातचे दवरताले पूण आतां तेवूय बी तेणी केल्या पूण हांवें कालच फोन करून हे कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां परमनंट रातचे डेली 2 जाण बारा पर्यंत तरी आमकां लायनमॅन दवरचे म्हणून एक रिक्वेस्ट केले कडेन आनी ते कितें तो एग्री जाला सो आतां हांव तेजे पयलीं लोकांक एक आपोवन लोकांची कितें डिफिकल्टी आसा तो तेजे कडेन मांडपाचो हांव प्रयत्न करतलो हो आमचो पारंपारीक जरी ग्रावंड आसलो आयज तो आमचे कडेन पंचायती कडेन साफ करपा जायना म्हणजे एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार हो ग्रावंड पयलीं स्कुला कडेन आसलो स्कुलान तो हँडओवर पंचायती केलो आनी पंचायती तर्फे हो ग्रावंड आमी एसएजी कडल्यान तो मेंटेन करून बरे प्रमाणात सुसज्ज करून घेतलो पूण आयज कितें जालां तेका परत पंचायतीचे रेवेन्यू कमी आसल्या कारणान आमकां तो परत निवळ करपाक शक्य ना आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमकां सांगता की आमचे जे ग्रावंड आसात ते आमचे अंडर आसात ते आमी खंयचोच जो ग्रावंड आसा गोंयभर आमी पावसाक ते ग्रावंड निवळ करना त्यामुळे तरी आसतना आमच्या रिक्वेस्टा खातीर तेंचो जो स्टाफ आसा तो आमी बारीक बारीक करून आमच्या भुरग्यांक खेळपाक सवलत करून दिता पूण हांगा आमचे तण जास्त जालें म्हणल्यार भुरग्यांक खेळपाक मातशें दुसरो ग्रावंड नासल्या कारणान प्रॉब्लम जाता पूण तरी आसतना हांव आमचे जे कोण डिपार्टमेंटाचे तेंगे कन्सर्न आसा तांकां रिक्वेस्ट करतलो की आमकां तो ग्रावंड आतां निवळ करून दी पूण पावसाक तर तांकां शक्य निवळ करपा ना अशें तेंचें म्हणणें आसा रोड वायडींग कशें आसतना पळय एज पर कोर्टाचे हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे आमकां तेणी हें केलां सांगलां की बाबा अशें आमी तांकां परत प्रश्न केलो की आमचो जो एडवोकेट आसा की बाबा खरेंच हो आमकां गांवाक तें बंधनकारक आसलें म्हणून पूण तेणें आमकां सांगलें तितून भितर काही कॅटेगरी आसात आनी ते कॅटेगरी भितर A, B जर तुमी बसना जाल्यार C कॅटेगरी जर तुमी बसतले ते बसतले म्हणून त्यामुळे आमी कितें केलां जे प्रत्येक जे कमर्शियल जें आसा तें तांकां नोटीस काडले कडेन आसात पंचायतीन आनी तांकां सांगलां की बिफोर 1994 पयलीं कोणा कडेन जे डॉक्युमेंट आसात ते तेणें सबमीट करपाचे ते प्रमाणे कोणा आमचो हेतू कांय ना की डिमॉलिशन करपाचो जाता तशें कांय ना फक्त कितें एज पर हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तांकां नोटीस सगळ्यांक सर्व केले कडेन आसा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी फोंड्या आंदोलन केलें. कंपनी थळाव्या लोकांच्या बदला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक नोकऱ्यो दिता. सध्या नोकरी करपी कामगारांचेर कंपनी अत्याचार करता, पगार वाड तशेंच हेर मागण्यो प्रलंबीत आसा. देखून कंपनीन ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार येता त्या 26 ऑक्टोबराक गुजराताक आशिल्ल्या मुखेल कार्यालयांत मोर्चा व्हरतले अशें कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमची 2 वर्सां जाली आमचो COD पेंडींग आसा. मागीर दुसरे आमचे COD पेंडींग आहा 2 वर्सां त्या खातीर आमी प्रोटेस्ट केल्ले. लास्ट टायम आमी आझाद मैदानाचेरूय केल्ले. सो आमचे खुबशे इश्यूज आसा कंपनीन. टोटल डिमांड कितले आहा? टोटल डिमांड आमचे तशे खुबशे डिमांड आहा पूण मेजर आमी डिमांड घेतलेले आसा ते 13 आसा. सो हॅरेसमेंट आहा इवन प्रेसिडेंटाक सो लास्ट 5 years. म्हणजे आमचो चार्टर ऑफ डिमांड पेंडींग लास्ट 2 years. मागीर आमचे कॅन्टीन बीन आसा पळय न्हू सब स्टँडर्ड फूड कळ्ळें न्हू. एम्प्लॉइजांक खूब आमचे एसिडिटी हेचे बीन प्रॉब्लम जाल्लो आसा, इंडायजेशन बीन. मागीर आमचो सडनली जो पळय लास्ट 25 years आमचो 25-30 years ब्रेकफास्ट बीन चालू आसलो इवनिंग तो सडनली आमचो स्टॉप केला फोर्सफुली. सो तो आयज पर्यंत आमच्या भुरग्यांक मेळना. मागीर जी आमची मंथली मिटींग जाताली कॅन्टीन कमिटी सो तिवूय स्टॉप केल्ली आसा. एज्युलेक्स प्लांटार आमचो ब्रेकफास्ट आसा तेंचोय ब्रेकफास्ट आमचो स्टॉप केल्लो आसा. OSD म्हणून आमचो एक प्लांट आसा OSD 2 म्हणून थंयसर पंचिंग स्टेशन जे आमी सेटलमेंटान उलयल्ले त्या सेटलमेंटा प्रमाणे सेटलमेंट जाल्या उपरांत जे आमी ठराव घेतलेलो तो आमचो बायपास करून ते थंयचेच पंचिंग मशीन बीन हालोवन थंयसर आमकां प्रॉब्लम क्रिएट केलो. सो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड आमकां मेळटा 5, 10, 15, 20 वर्साचो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड तो टायम टू टायम आमकां त्या टायमार आमकां मेळना. त्या टायमार एप्रिसिएशन ना. वर्स देड वर्स काडटा ते दिवपाक. सो मेडिकल फॅसिलिटी आमकां सारकी मेळना. नायट शिफ्ट हेचे बीन मेडिकल अटेंडंट बीन आसना. सायलंट रॅली आमी ठरयल्ली त्या प्रमाणे सायलंट रॅली आमी केल्ली आसा प्रोटेस्ट. आनी मुखार कितें आसा प्लॅन? मुखार आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसा आमचो की हेडक्वॉर्टराक वचपाची गुजरात आनी थंय प्रोटेस्ट करपाचो. गुजरात वचपाचें? गुजरात. केन्ना पर्यंत वयतले? सो आमी 26 प्लॅन केल्लो आसा वचपाचो. सो ऑक्टोबर? 26 ऑक्टोबर त्या प्रमाणे आमी थंय एडमिशन कितले करतलो. कितले स्टाफ वयतलो? आमचो लोकल स्टाफ 160 सुमार आसा. सगळो वयतलो? सगळो वयतलो. गुजरात अहमदाबाद आसा
आमी 26 तारखेच्या ऑक्टोबर आमी प्लान केला थंय हेडक्वॉर्टरा कडेन एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें आनी थंय जे आमचे ट्रेड युनियन सेंटर ऑफ इंडिया जे सेंट्रल युनियन आसा त्या युनियना मार्फत ते एप्लिकेशन वयतले आनी तेंचो आमकां ते झाला फूल सपोर्ट मेळटलो अशें. साश्टी वार्का पंचायत वाठारांतल्या चर्चीच्या फाटल्या वाटेन 2 स्कुटरींक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्यो दोनूय स्कुटरी विनंती कोलकर हांच्यो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो लागिल्ल्यान लाखाचें लुकसाण जाल्लें कळटा. स्कुटरींक उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. खोर्जुव्याक कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांचेर जीएमसीत सध्या उपचार चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. सर आमी आयज पळयता की सांजेच्या वेळार 6:30 ह्या वरांचेर खोर्जुया हांगासर वयता आसतना एक नॅनो कार आनी 2 व्हिलरी मदीं एक्सिडंट जाल्लो आनी आयज तुमी स्वता तांकां जे पेशंट आसात तांकां पळोवपाक आजिलो हॉस्पिटलान येयल्ले आसा. वॉट इज द कंडिशन ऑफ द पेशंट, हाव द एक्सिडंट? एक्सिडेंट कितें जाला, दोनी गाडी खोर्जुया सायडीन वयताले ब्रिज क्रॉस करून आनी 2 व्हिलर आसलो तो नॅनो ओवरटेक केलो. नॅनो रायटान येयलो, मारली गाडी आनी मागीर एक्सिडंट जालो आनी तो भुरगो गाडी चलयता तो फुडें वयलो, ताका तो पडलो आनी फाटल्यान ती चली आसली ती लाय जाली, उडोवन गेली फाटल्यान आनी पडली. सो हर कंडिशन इज लिटल I would say critical. I'm not a doctor, but I think this is critical because she suffered fractures and also some head injury will be there, and also the eye seems to be affected. So they will shift her to GMC. Also the boy has suffered a fracture. आणि दोगांयक आतां GMC डॉक्टर पळयला, GMC कितें स्कॅनिंग करप पडटलें आनी सगळें मागीर चॅकअप करचें पडटलें. सो आतां सद्या हें करतात ते प्लास्टर जातात तांकां आनी एम्ब्युलन्स आपयला. सो कितें खंयच्या वाटेंतल्यान येताली कितें ती? आल्दोनचे खोर्जुया वयताले दोगांय म्हणल्यार नानो गाडी आनी ते वयताले. कितें गाडी कसली आशिल्ली? मोटरबायक? ड्यूक ती गाडी ड्यूक. चेडो आनी चेडूं दोगांय एका गाडयेन आशिल्ले आनी हे सेपरेटेचेर आशिल्ले. ओके. पूण हांव एक लोकांक सांगूंक सोदता की आमचो तो रस्तो आहा तो खोर्जुया ब्रिजीचेर दोनी सायडीन लोकांक मागता मातशें स्पीड करनाका. लोक फास्ट वयतात थिंगा आनी चड कोण हांव म्हणना हेजी केस म्हणा हेजी म्हणटा लोकांक मातशें कित्याक लोक आमचे बिचोलेसून येतात, सांखळेसून येतात आनी दे कम थ्रू खोर्जुया आनी मागीर आमचे ब्रीज काडून आल्दोना सायडीन वयतात आनी कितले फास्ट वयतात हांवें पळयलां ते स्पीड करतात. दीस इज नॉट अ रनवे वे यू कॅन टेक ऑफ. चड फाटी भुरगे येतात, भायले भुरगे येतात स्टंट्स करपाक थिंगा त्या रस्त्यार त्या ब्रिजी कडेन आनी मागीर क्लीप करतात, रील करतात. मातशें फकाणां करूं नाका कित्याक तुमी एक दिसा कोणा पडले तुमकां एक्सिडंट. दिवचोच्या कृष्णानगर वाठारांत भर लोकवस्तीत बिबट्याची दहशत वाडल्या. ह्या बिबट्यान कांय सुण्यांक लेगीत खाल्ल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. देखून थळावे लोक भयभीत जाल्ले आसा. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपा खातीर रान खात्यान सांपळो लायला. फाटल्या कांय दिसां सावन दिवचल म्हालांतल्या कृष्णानगर तशेंच गोविंदनगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडला. बिबट्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या पाळीव सुण्यांक खाल्ल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. 4 दीस पयलीं हांगासर अशीच म्हाका फोन येयलो भुरग्यांचो आनी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की हांगासर बिबटो भोंवता म्हणून. मागीर आमी बिबटो भोंवता मागीर रोखडेच RFOक आमी कंप्लेन दिली आनी RFOन इमिजिएटली एक्शन घेवन तेंच्यांनी हांगा पिंजरो लायिल्लो आसा
हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता कितें की हांगासर वॉकिंग लोक खुबशे वयता मॉर्निंग आनी इवनिंग. सो सद्याक तरी तेंच्यांनी वॉकिंग येवपाक जायना आनी आपल्या भुरग्यांच्या सेफ्टी ती भुरग्यांक मातशी सांबाळा. कितें जावं शकता इन्सिडंट. सेफ्टी दवरपाक हे इम्पॉर्टंट आसा. RFO आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राय करता ताका धरपाचो. सद्याक तरी अजून ताका धरूंक ना. सो आयजूच ताका घातलेलें आसा फॉरेस्टान येवन हे पिंजरो बसयलेलो आसा ताका. म्हाका एक सांग पळय कोण कुत्र्यांक बी व्हेले आसा हांगासर एक आमचे लोकल घर आसा पळय तेंच्या घरान भितून येवन तेंणी कुत्र्याक व्हेल्लो आसा रातचे 3:30 सुमार. न्ही हो एक्झॅक्ट खंय दिसलेलो पयलीं आतां पयलीं हांगा कृष्णनगरांच्यान गोविंद नगर वयता. गोविंद नगरांच्यान तांणी जॉब घेतली पळय तेन्ना ते भुरगे ते आकाशदिवो करताले. त्या भुरग्यांनी तांकां पळयला. ते आय विटनेस आसा भुरगे तेंच्यांनी पळयला तो बिबट्या. सो आमची मागणी आसा फॉरेस्टा कडेन कितें जाता इतले बेगीन तेंच्यांनी ताका धरून व्हरपाचो हीच आमची मागणी आसा. हांगा कमीत कमी 150च्या वयर आसा घरां. रातची आमी न्हिदलेले 3:30 आमचे कुत्र्याक व्हेलो. मागीर आमी उठले बीन तेणीन आड्डे घातले. मागीर आमी उठले मागीर बडी बीन घेवन आमी हांगा थंय भोंवले. मागीर आमकां मेळोंक ना. पूण बिबट्यानूच व्हेलो म्हणटा. हय तुमी पळयला बिबट्या ना आमी पळोवंक ना पण तेजे पंजे आसा थंय. हांगा लागले दिसलेलो बी तेणी हांगा? पळयला कोणाक दिसलेलो? ना 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 कोणाक दिसूंक ना पूण डायरेक्ट तो गेलो व्हेलो तेणी. कुत्र्याक उखलून व्हेलो हय म्हणजे मारलो ताका आतां. हय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव आखे वाठारात G² मल्टीप्लेक्स सिने विशांत कॉम्प्लेक्स ह्या थिएटराचें उक्तावण भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्या हस्तुकी जाले. सिने विशांत एक अत्यंत बरें थिएटर. म्हाका चड याद उरता कित्याक ह्या थिएटरांतले पयले दिसा जेन्ना लॉन्च जाल्लें हें थिएटर त्या दिसा पिक्चर जें जाल्लें ती काश्मीर की किकली त्या पिक्चर हांवें रातचो शो पळयल्लें. ते शांतीलाल कुशालदास आनी ताजो चलो विनोद ताज्या नांवान तें थिएटर शांतीलालान तेन्ना बांदिल्लें. तेन्ना एजिटेशन बी खूब जाल्लें. तो सगळें काबार जावन तें थिएटर स्टार्ट जालें. आज बाब प्रवीण साठ्यो म्हणजे आमचो थिएटर म्हटलें आनी पिक्चर म्हटलें की दोळे मुखार येता तो अण्णा साठ्यो. कोण वता ताका प्रिमियर फुकट पयशे बी घेवप ना. ही अण्णाची स्पेशलिटी आशिल्ली. खंय काणकोण धरून खंय कितें आसलेलें ते अण्णा म्हऱ्या वताले पिक्चर मागपाक. ते थंय ताजो हात धरपी कोण नाशिल्लो. आनी ताका ताजे भाव आमचो सुरेश आनी उमेश हे ताका सदांच ताजे बरोबर फाटल्यान रावन ताका ते सपोर्ट करताले. सोशल काम म्हणटा ते अण्णा करतालो. ते दोगी जाण धंदो सांबाळटाले. गोंया भितर थिएटरां म्हणली की जाटये फॅमिली आनी तेंच्यांनी अजुनूय इतल्या वर्साचो आपलो ब्रँड जो आसा तसोच दवरला. एक वेळ म्हाका दिसता गोंयची सगळीं थिएटरां तेच चलयताले. कॅश्यू इंडस्ट्री जाटयेक कोणूच अजून कॉम्पीट करपाक शकले ना. आनी त्या प्रमाण वेगवेगळे जरी फिल्मा भितर थिएटरां आयलीं आसत जाल्यार जाटयेन सदोदीत आपलो ब्रँड जो आसा तो मेंटेन केल्लो आसा. आज तांच्यांनी कारण एक वेळ आसलो की विशांत म्हणल्या नंतर मडगांवचें नंबर 1 थिएटर म्हाका याद जाता. आमी भुरगेपणान केन्ना येताले विशांत म्हणजे नंबर 1 थिएटर. आज परत एकदां तांच्यांनी मल्टीप्लेक्साच्या रुपान कारण व्हडलीं थिएटरां आतां तशीं चलना आनी त्यामुळे धाकटीं थिएटरां करून तातूंतल्यान लोकूय क्रावडूय बरो येता आनी क्वॉलिटी मेंटेन जाता. आनी तांच्यांनी आज ही दोनी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी त्यामुळे तेंची वेगवेगळ्या हातूंतल्यान एक लोकांक बरी सेवा दिवप. आनी तांच्यांनी आतांच उलयतना म्हणलें की हें दिता आसतना रिजनेबल रेट जो आसा तो चार्ज करून सामान्य मनशाक सुद्दां फिल्म पळोवपाक मेळपाक जाय. कारण आमी आज पळयतात की खूब जाण आतां घराच हें एखादें मुवी पळोवपाक जाय जाल्यार मल्टीप्लेक्साच्या हातून आपल्याच त्या मोबायलाचेर पळयतात किंवा टीव्हीचेर पळयतात. पण जो आनंद थिएटरान वचून पळोवपाक मेळटा तो थंय मेळना. सिने विशांत ते मडगांवचे एक आयकॉनीक अशें एक थिएटर आशिल्लें आनी आमी सगळ्याच जाणां की जातीय फॅमिली ह्या लायनी भितर म्हणजे मुवी थिएटरां भितर ते पयलीं पसून आसा. अण्णान आमी आमकां सगळ्यांक याद जाता ती अण्णाची जांणी हें सुरवात केलें. आनी आज पळोवपाक गेल्यार 13 स्क्रीन्स जशें प्रवीणान सांगलां 13 स्क्रीन्स आज तांच्यो आसात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी बरें दिसता की आज हे 3rd जनरेशन आज प्रणव हो आज 3rd जनरेशन रोहीत जावं हे सगळे 3rd जनरेशन जे आज यूथ आसा ते बी तांच्या बापायन नाल्यार आज्यान स्टार्ट केल्ली जे बिझनेस आसा तातूंत ते फुडें सरतात आनी बऱ्यापैकी सक्सेसफूल जावन दाखयतात. हे म्हाका दिसता सगळ्या आयच्या युथांक एक इन्स्पिरेशन कशें की खंयचोय बिझनेस समज आपली धडाडी आनी आपले सिन्सियरिटी असली जाल्यार आमी खंय कसलेय शिखर गाठूंक शकता. हांकां सगळ्यांक हांव मुद्दाम वेलकम करता आनी स्वता आज टायम काडून आयतारच्या दिसा
ह्या इनॉग्रेशन आयल्या बद्दल हांव तांच्या मनापासून आभारी आसा. आनी ह्या विशान थिएटर ज्याचे हिस्ट्री आसा आमी 1998 भितर घेतिल्ले आनी 2012 भितर हे तेन्ना ते 750 कॅपॅसिटी आशिल्ली ती आतां आमी धाकटी करून 217 आनी 166 आनी 217 कॅपॅसिटी केल्ली आसा. आनी मडगांवकारांक आनी साऊथ गोवाच्या सगळ्या लोकांनी हाचो लाभ घेवचो आनी हाजे रेट सुद्दां रिजनेबल आसतले आनी हाजी क्वॉलिटी वील बी ऑन पार विथ एनी गूड मल्टीप्लेक्स इन द होल ऑफ द कंट्री. हजारांनी भक्तगणांच्या हजेरीत दिवचोच्या लाखेरे गांवात श्री संत सद्गुरू बाळूमामाचो जन्मदीस सुवाळो भक्तिभावानेन मनयलो. ह्या सुवाळ्याक गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मेळून 5,000 परस चड भक्तांनी हाजेरी लावन बाळूमामाचें दर्शन घेतलें. दिवचलच्या लाखेरे गावात श्री संत सद्गुरू बाळूमामांचो जल्मदीस सुवाळो भक्तिभावान मनयलो. भक्तांनी एकठांय येवन लाखेरे गावात बाळूमामाचें देवूळ बांदलां. ताका लागून ह्या गावाची प्रती अदमापूर अशी वळख जायत आसा. भक्तांनी एकठांय येवन बाळूमामाचो जल्मदीस सुवाळो उमेदीन मनयलो. दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाले उपरांत सांजे पाळणे सुवाळो जालो. राती धोलांच्या गजरात आनी हजारांनी भाविकांच्या हजेरेत आरती जाली. जल्मदीस सुवाळ्या निमतान दिंडी आनी रिंगण जालें. पळयात ह्या सुवाळ्याची कांय खिणचित्रां. बाळूमामाचो जाता जल्मोत्सव आनी व्हड उमेद तीन आमी ते करता. कारण हे बाळूमामाची हांगासर लाखेऱ्या आनी वन लिटरली दिसताळान पावली आमची पुण्य आसली म्हणून ह्या सगळ्या लोकांक तेजें दर्शन मेळ्ळें आनी भक्ता फाटल्यान बाळूमामा आसा आनी ह्यान फुडें कायम बाळूमामा रावतालो. संकटान जो कोण पडला तेजे वाटेन अडचणीन कोण पडला ताका सगळ्यांक धांवान येतालो आनी बाळूमामाचें जल्मोत्सव पळयतालो. स्वतावून विजय जेन्ना भक्ती करता तेन्ना तुका बाळूमामाचें दर्शन स्वतावून बाळूजी म्हणटा. इतकें बाळूमामा कडेन पुण्य आनी बाळूमामा तुमच्या फाटल्यान सुखी रावतालो. बाळूमामाक विसरू नाका. बाळूमामाचें साह्य कंप्लीट तुमी पुजा करपाची आनी तेजी तुमी भक्ता खातीर बाळूमामा धांवान येतालो. सगळ्या संकटां उबो रावतालो. वास्को नव्या होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकात उक्तावण जातले अशी माहिती वास्कोचे आमदार आनी SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकरान दिली. SOP निविदा जारी केल्या तशेंच नितळसाणी विशींची निविदा जारी करतले अशें आमदार दाजी साळकरान सांगलें. मार्केटाचो काल कॅन्टिनाचो कॉन्ट्रॅक्ट आयलो आनी 2 दिसांनी क्लिनींग मेंटेनन्स करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट येता. सो लास्ट टायम मिटिंगेन आमी डिसायड केल्लें की ह्यो दोनूय गोश्टी घालून जातकूच करया. अदरवायज वी वील स्टार्ट द मार्केट आनी इट वील बी रोखडोच गट्टी जातलो. कित्याक ताका टॉयलेट्स बी बरे आसा. वी हॅव गूड फिक्चर्स आनी बरें हें केलां. सो फॉर फॅसिलिटी म्हणजे कोण येता घेवपाक तांकांय बरी फॅसिलिटी मेळची. सो दोनूय MLA मडगांवचो आनी रातोडेचो तांचे एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की ह्यो दोनूय पयलीं टेंडर खाट्यो एजन्सीज ऑन बोर्ड घे आनी मागीर स्टार्ट कर. सो बाय दीस मंथ एंड आय थिंक सो बोथ एजन्सीज वील बी फायनलायज. विल स्टार्ट. अजून डेट फिक्स केला. अजून डेट फिक्स केला. तो टेंडर काल एकूच आयला तो. आता एक फाल्यां एक दोनूय रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरप्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येत ह्या हल्ल्याचो निशेध केलो. तशेंच ह्या सभे उपरांत तांणी पणजेच्या पुलीस मुख्यालया कडेन धांव घेतिल्ली. रस्ते आडोवन धरिल्ले. ह्या खातीर विरोधी आमदार समाज वावुरपी आनी 450 परस चड लोकां आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकर आनी प्रकाश वेळीप हाणें आंदोलनात वांटो घेतिल्लो. रामा काणकोणकाराचेर 19 सप्टेंबराक कांय जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरपी आनी हेर लोकांनी मोठें आंदोलन केल्लें. रामाक न्याय मेळोवन दिवचो तशेंच ताचेर केल्ल्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या मास्टर मायंडाक धरचो अशी मागणी करीत आंदोलकांनी रस्ते आडयल्ले. तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आनी भाजपा कार्यालया कडेन मोर्चा व्हरून रस्ते आडावन धरिल्ले. हे खातीर आतां पणजे पुलिशेन विरोधी पक्षाचे आमदार, समाज वावुरपी आनी 450 परस चड आंदोलकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकार, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
आपल्याचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याच्या 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकरान पुलिशेक आपलो स्टेटमेंट दिला. हातूंत ताणें मिंगल आरावजो ह्या मनशाचें नांव घेतलां. 18 तारखेक जाल्ल्या हल्ल्या पयलीं ह्याच मनशान 2 फावटी आपले कडेन झगडी केल्ली. एके फावटी जाल्यार ह्याच मनशान बांबोळे खुर्सा कडेन आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचें रामान आपल्या स्टेटमेंटांत म्हटलां. आपणे जायत्या विशयांचेर आवाज काडिल्लो म्हणून रामान स्टेटमेंटांत म्हटिल्लें आसा. आपल्याचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याच्या 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकरान पुलिशेक आपलो स्टेटमेंट दिला. हातूंत ताणें मिंगेल आरावजो ह्या मनशाचें नांव घेतलां. तशेंच त्या दिसा आपल्याचेर कसो हल्लो जालो, हल्लो करप्यांनी आपल्याक कितें म्हटलें हे विशीं सविस्तर जबाब रामान पुलिशेक दिलो. रामान आपल्या स्टेटमेंटांत म्हटलां तें अशें: हल्ल्या दिसा आपूण आनी आपलो इश्ट सोयरू जेवपा खातीर करंजळे एका रेस्टॉरंटांत गेल्ले. थंय एक दादलो आपल्या फॅमिली वांगडा फुडल्या टेबलाचेर बशिल्लो. कांय वेळान ताणें आपलो फोटो काडलो. आपूण ताका कितेंच विचारिनासतना तोच आपल्याक सांगपाक आयलो, तुजो न्ही, मेनूचो फोटो काडलो. तशेंच जेवण बीन आपूण भायर आयले उपरांत रस्तो क्रॉस करतना एकलो आयलो आनी आपल्या खांद्यार हात घातलो. आपल्याक कितें कळना फुडें ताणें आपल्या तोंडार मुठी मारपाक सुरवात केल्यो. ते उपरांत एकल्यान गावड्या हातूंत राखणदार गोंयचो म्हणीत आपल्याक मारपाक सुरवात केली. तशेंच दुसरो मनीस आयलो आनी ताणें आपल्या आमदाराचें नांव घेता म्हणून आपल्याक नाका जाल्ल्यो गाळी चावल्यो आनी मारलोय बी. उपरांत ताणें आपल्याक रस्त्यार धुकल्लो. तातूंतल्या एकल्यान आपल्या प्रायवेट पार्टाचेर लात मारली. ताणें आपल्या तोंडार शेणूय फासले. ते उपरांत आपूण बेशुद्ध जालो आनी आपल्याक फुडें कितें जालें तें याद ना म्हणून रामान स्टेटमेंटांत म्हटलां. ज्या मनशाचें आपूण नांव घेतलां त्या मिंगेलान ह्या नादी 2 फावटी आपल्या वांगडा झगडी केल्यात. जेन्ना आपूण जामिनाचेर भायर आयिल्लो आनी घरा वयतालो तेन्ना GMCच्या नर्सिंग कॉलेजी फाटल्यान ताणें आपले कारीक फाटल्यांतल्यान हाडून मोकली. दुसरे फावट बांबोळे खुर्सा कडेन ह्याच मनशान आपल्याचेर 4-5 जाणांक घेवन हल्लो केल्लो. आपूण जायत्या विशयांचेर आवाज काडला, लोकांक सतावपी प्रस्नांचेर तोंड फोडून उलयला म्हणून रामान स्टेटमेंटांत म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी